म्हाका व्हरोंक येता न्हय हांव रेडीच आसा रेडी आसा जाल्यार एक काम कर तू एक काम कर तू डायरेक्ट नेसम पुलीस स्टेशनार यो आनी डायरेक्ट सांग आमी तुका डायरेक्ट पुलीस स्टेशनार आपयला म्हणून आनी आमी थंयसर डायरेक्ट जेवणाक वयचे ओके दवर आता फोन दवरू हांगा तू तिथे उडूच साफ करता तुवें ड्रग्स सप्लाय दवरलोच अरे टीव्हीचे न्यूज पेपराचे आनी न्यूजार पळोवन सेंट्रलांतल्यान पार्टीचो कसलो प्रेशर आयलो म्हजेर पूण आतां मात सू जालें रे आतां तुजें प्रमोशन कन्फर्म हाकाच लागून कितले आमचे यूथ कितले आमचे कॉलेजचे भुरगे हे ड्रग्सान भुल्ल्यात आसतले आनी तांचे उरलेले जे ड्रग्साचे माफियाचे गँग आसा तांची सगळ्यांची नांवां तांच्या तोंडांतल्यान पास करूंक जाय पूण एक सांग इन्स्पेक्टर तो तुका मेळलो खंयसर सर तुझे देणे तो आमकां मेळ्ळो आनी जायते जाण आसले पूण ते धांवले बट यू डोंट वरी सर यू डोंट वरी तेवूय मेळोंकूच जाय आनी तांचो बॉस मेळो पासून तुमी कशा सोगी बसनाका येस सर सारकें तुजें आमी कशे दोगी बसचेना पूण सर जाता कितें एक फावटी ताचो बॉस आमच्या नदरे मुखारच आसता ताका धरपाक कोणाक दम आसा आनी आतांय घडये ताचो बॉस म्हज्या नदरे मुखारच आसतलो आमकां तसलें दिश्टी पडना आमकां दिश्टी पडटा नासलें मेळून सर कितें म्हणूंक सोदता रे हांव जें कितें म्हणूंक सोदता ते घडयेक तुका सजमूंक नासतलें पूण सर तुका सजमलें न्हू ये अगर रातची रेट मारून कोणा तरी हांगासर आयलो एकदम साफ 32 हांवें तुजे लागीं विचारलां ते कोण काबरो सर ती म्हजी घरकान समज ती म्हजी घरकानूच फ्रँक म्हणच्या रे सर म्हजे डाडान म्हजे पापान म्हाका फोर्सान हाचे लायक काजार जाणा ताका एक न्यू ब्रँड कार हाडून दिली पूण अजूनय हांव तिचो रावंड मारता सर तुका जाय जाल्यार तूं एक रावंड मारूंक जाता हे हॅलो एक काम कर म्हाका आतां एक काम आसा हांव तुका डायरेक्ट मॉलान मेळटा जेवणाक मेळची ओके हो सर तुका ड्रॉप दिलो हां कोणाने काय सर प्लीज ताका मातशें मॉलान ड्रॉप डोंट वरी हांव पळयता ओके सर अच्छा सांगाता तो तुका ड्रॉप दिलो ओके प्लीज म्हाका मातसो वेळ सांग ओके सर म्हजे गाडयेन बस हांव रोखडोच आयलो चल मॅडम म्हजे गाडयेन मॅडम चल मॅडम म्हजे गाडयेन बस सॉरी सर मॅडम तुझे धापट कितले गाडये खंय गेलो इन्स्पेक्टर खंय गेलो इन्स्पेक्टर कितें जालें सर ताचे स्टेटमेंट घे आणि जरी तो आपलो गुन्हा बांधून जावन गेला जाल्यार ताचे 3rd डिग्री वापर कर पूण सर तो म्हणटा ताणें कांयच करूंक ना अरे सगळे चोर किरमिदोर सापडले म्हणटा आपल्या कांयच ना करू नमलो सगळ्यांक तुम्ही सोडपाचे तुम्ही सांगता म्हूण सगळे आमी धरपाचे ए इन्स्पेक्टर तू कोणा लागीं उलयता रे तुका खबर आसा तू कोण रे आणि हांव कोण रे
कोण तो तुम्ही जाणा जरा सांगा हो कोण तो हे इन्स्पेक्टर हाव या गावचो एमएलए आणि तू साधो PSI म्हणजे तुका आताच ट्रान्सफर करून जाता इतलो पावर असा बघा प्लीज सर मला ट्रान्सफर करू नका सर माझी वाईट आहे सर प्लीज सर मला जाती आम्ही वापरू तुका कितें दिसलें तू म्हाका जी धमकी दिता त्या धमकेक भिवन हांव तुज्या सॉरी मागतलो तुज्या पांयां पडटलो हे तू म्हाका ट्रान्सफर करतलो म्हाका कर हांवूय पळयता तू म्हाका कशें ट्रान्सफर करता कर ट्रान्सफर तुज्या दम आसा जाल्यार कर ट्रान्सफर आनी हे म्हजी ट्रान्सफर केली म्हणून म्हजी कांयच वायट जावपाचें ना कारण हांव तुज्या भाशेन करप न्हय दुसऱ्या पोलिसान बशीन ब्रायब घेना माझ्या स्विस बँकेन अकाउंट ना तुझ्या बशीन इलिगल प्रॉपर्टी ना माझी म्हाका ट्रान्सफर करतो तू म्हाका ट्रान्सफर आनी हे म्हाका ट्रान्सफर केला म्हाका जो म्हजो पेमेंट मेळटलो मरे कर ट्रान्सफर हे इन्स्पेक्टर हाव तुका दाखव हसे म्हाका दाखव म्हाका इंटरेस्ट आसा तुजें पळोवपाक माझ्या कडेन ना तुमच्या कोणाक इंटरेस्ट आसा सांगात हेजें पळोवपाक आसा इंटरेस्ट हे इन्स्पेक्टर तू चोर उलयता मरे अरे चड उलयना हांव पूण सत्यात उलयता हांव तू म्हाका ट्रान्सफर करतलो म्हणटा तो पोस्ट हो जॉब म्हाका तुज्या बापायन दिला का तुज्या भशेन अनपण रे हांव हो जॉब म्हाका म्हाज्या शिक्षणा वरवीं मेळ्ळा म्हाका ट्रान्सफर करतलो खंय इलेक्शन आयलें म्हणटकच तुम्ही तशे पैसे दिवन ते तिकीट विकते घेता पळय तसलो जॉब हांवें विकतो घेवंक ना हिम्मत आसा म्हाज्या कडेन हिमतीचेर जॉब मेळ्ळा म्हाका ट्रान्सफर करतलो मरे ही धमकी आसा पळय ती त्या पोलिसांक दी जे पोलीस तुझ्या वाचून